तर फ्रीजात आपण चिकन काढला इन्स्टंट अंकुर चिकन रोस असा सुपर या ग्रेव्हीला एक कुकर घालतात तांदूळ घालतात आणि बिर्याणी ओ हो 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 हा कसं फॉर्मुलेतच आज आमकां न्हू एक बर्थडे पार्टी करची असं म्हळ्यार आमगेले एक सबस्क्रायबर असं क्यूटेस्ट फॅन आणि तागे खातीर आमी गिफ्ट घेतला हॅपी बर्थडे व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरजना की गुड मॉर्निंग घंटी चले 7:48 आता मग वच्चा असं थोड्या वेळान तो आज थर्सडे आणि फुल हॅक्टिक शेड्यूल असं आणि ताजी मध्ये तो हांगा पाऊस आयला रात्रभर पाऊस आशिल्लो हांगा हेवी रेन्स नाशिल्ले क्लायमेट फुल थंड जाला मग उठोच्या बंद जायनी आजी बट कसं करचें उठो का न्हय नाजाल्यार आरामसेर उड्ड येत आशिल्लो आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता थोड्या वेळान ताचो मावशी येतालो मावशीक सांगला वगी येवच्याक 9:45 इतलो वचका आतां फटाफट आतां कॉफी करता आणि ब्रेकफास्ट रेडी करता तर दूध हुन करचें दवरला ब्रेकफास्ट आतां हुनवून आतां तर रुलांव फंड घालता रुलांव इतलो सर हांगा चॉपिंग आनी पुरो करून दवरला गाइस कॉफी रेडी आणि कसं जोर पाऊस आयला म्हाका दिसता आतां एक वार वापस कंटिन्युअस पावस आसा की कसं करता वा उनो उनो रुलां रेडी गाइस सुपर ब्रेकफास्ट रेडी गाइस हांव पुरा नाव न्हू पुरा रेडी जावन बसलेलो आणि म्हाका वचचें आशिल्लें क्लासाक मागीर क्लास कॅन्सल जाल्लें काल पुरो कन्फर्मेशन केल्लें ताजे खातीर वोगी उठून हांव मागीर काम करता आशिल्लो आणि क्लास कॅन्सल म्हळ्यार तांकां केन्ना अर्जंटली भायर वचचें आसलें ताजे खातीर तांणी क्लास कॅन्सल केलें आणि हांगा पावस म्हळ्यार पावसूच फुल काळो हांव आतां फ्री असो करून हांव फटाफट आतां थोडें फार एडिटींग करचें बसता मागीर लंच प्रिपेर करया आतां थोडे ब्लॉग एडिट करता आशिल्लो आतां जस्ट फिनीश केलें आतां हांव लंच प्रिपेर करता आसा म्हळ्यार 12 जेल घंटे हांगा आनी म्हाका आतां वच्चें आसा क्लासाक थोडे 28 घंटा येतला तर आस न्हय काल रात्री आस न्हय शुभदान आस न्हय चिकन रांदी दिलेली तें आतां लायक करून बिर्याणी करता तेजे एक नंबर चलो फटाफट आतां बिर्याणी करया सिंपल असं कांय ना ताका मासलो हांव तांदूळ घालता सिंपल इजी इन्स्टंट आमगेली बिर्याणी रेडी तर फ्रीजात आपण चिकन काढला या पळया गाइस इन्स्टंट अंकुर चिकन रोस असा सुपर एक ग्रेव्हीला एक कुकर घालता तांदूळ घालता आणि लायक करून बिर्याणी करया तर तांदूळ धुल्ला फर्स्ट रंदी घालता ताचे मागीर तांदूळ घालता आणि ताजी मागीर अम्मान सांगली की 3 सिट्टी काडच्या खातीर तर 3 सिट्टी काडता तर थोडें तूप घाललें आहा ठीक लायक करून तें ये बारी टेस्टी लागता म्हागे फेवरेट हे म्हळ्यार कसं न्ही ग्रेवी असल्यार हांव लायक करून तांदूळ घालून लायक करून ताची बिर्याणी करता आणि नेक्स्ट डे चिकना रांदे नाजाल्यार फिशा रांदे कसं टेस्टी लागता ना तर हांगा उद्द आनी पुरो घालना थोडे मीठ घालता ते उद्दा घालना नाजाल्यार मीठ घालनी जाल्यार ते चप्पी चप्पी लागता टेस्टी जाला मीठ घालून वता तो कुकर ढांकता आणि फटाफट बिर्याणी रेडी करया तो कुकर ढांकला व्हॉट्सअप गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं थर्सडे आणि मॉर्निंग न्ही आफ्टरनून जाला आज सकाळी म्हाका ब्लॉग करूंक टायम मेळ्ळेची की आज गोंधळ आशिल्लो म्हाका बोलना येतली मावशी मस्त लेट आयली आजी सो तो मस्त क्रँकी जालेलो सकाळी म्हाका समतांनी पिवच्याकय टायम ना कसले टायम ना तर म्हाका ब्लॉग करूंक न्ही सो मागीर तुजो नांव न्हू निघतलो आणि फ्रेश जालो आतां उठयला तो पण मम्मी घेवन बसल्या ताका तर हांव आयलें हांगा किचनान तूं लंच करच्याक आणि आज आमगे घरा कडेन केला राईस कोळंबो आणि मिरची ते मिरची म्हळ्यार ते तुमकां पयलीं दाखयलें स्टफ्ड मिरची ते आणि भाकरी आय थिंक ते नानचण्याची भाकरी आसा सो म्हाका लायक जाता नानचण्या भाकरी ज्वारी बाजरी भाकरी सिंपल अँड हेल्दी मील आतां जेवून घेता फटाफट मागीर सांजवेळ म्हाका क्लिनिकान पेशंटय आसा तो वचूं का आनी बाबू मम्मी उठू बसला खेळता आसा रडना तातूंत तो फटाफट जेवता ओ हो 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 वाव हा कसन फॉर्मुलेतच चलो फटाफट जेवता आता 1:30 जालो लंच करता
आणि सुपर झाला एक नंबर बिर्याणी उन बिर्याणी रेडी चलो आता जेवया आता जेवण नाही झालं हांव आता रेडी झाला आता वत्त क्लासाक आणि हांव भायर पावसूय आसा तावळ लोकांकडसून जोर पावस येत आशिल्लो रेनकोट घाले आनी वचा आता पण तावळेंतल्यान पावस आशिल्लो आता चिकी राबला आता फर्स्ट एक क्लास जाला आता दुसरी क्लासा खातीर वता आसा हांगा पुरा पावसूची आता ह्या टायमार ट्राफिकय ना तर हांव वगी वता दुसरी क्लासा खातीर पावस येवची फुडें हांव आता रेनकोटय घालनी येतलो ते खाली पॅन्ट मात्र घालना रेनकोटाचे आणि हे पळयलें पळय पुरा भरला पळय फुल भरला पवयले हे पळय पवयले हांव फस्ट सांगलेलो न्हय पावसान तूं पवय मस्त चंद दिसता कर न्हू हे पळय हे पवय फुल पावसान तूं विंगड दिसता हे पुरा सॉलिड दिसता सुपर दिसता ओके गायस आता म्हाका क्लास जाल्ले थंड जालो हांगा क्लायमेट वार आसा आतां हांव घरा कडेन वता आज आमकां न्हू एक बर्थडे पार्टीक वचचें आसा म्हळ्यार आमगेले एक सबस्क्रायबर आसा सान क्यूट ताका आतां 9 वर्स की 8 वर्स जाल्यात आमगे व्हिडिओ केन्नाय पळयता तर तागेलो आजी बर्थडे तर हांव आनी शुभदा आतां वतली फस्ट घरा कडेन पावया ताजी मागीर फ्रेश जेवन मागीर बर्थडे पार्टीक वचया हांगा कसं लायटींग आनी पुरो घालना कसं गोत ना कसं असं दिसता हांगा ह्या प्लेस ना म्हाका एवरी टायम म्हाका लायक जाता ह्या प्लेस तर घरा कडेन आयलो आनी थोडे फ्रेश जालो आनी हांव रेडी जाला आतां बर्थडे पार्टी वचपाक शुभदाक पिकअप करता क्लिनिका दाखोवन ते जस्ट क्लिनिका आयलो आनी आतां पिकअप करचे आयलो तू म्हणा आज कोणाला बर्थडे असं म्हणून वय क्यूटेस्ट फॅन क्युटेस्ट फॅन शिवांश आतां वचत ती मस्त वेळ जाला आनी तागेले खातीर आमी आतां गिफ्ट घेतला हांगा गिफ्ट पॅक करून जाला क्यूट सबस्क्रायबर बर्थडे हॅपी बर्थडे हाऊ ओल्ड आर यू नाउ तर जस्ट आतां घरा कडेन आयला बर्थडे पार्टी एक नंबर आशिल्लें सुपर मजा आयल्या आनी बारीक खुश जालो शिवांश गमत करता आशिल्ली आज हांव शुभदाल घरा कडेन येवची न्ही शुभदा घरा कडच्यान केली मागीर हांव थोडो वेळ बसलो थंय बाबू रडचें लागलें ताजे खातीर ती मुखार आयली आनी हांव मागीर थोडो आतां येयली जस्ट घरा कडेन चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां बरें जाणां आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट